आरजीपी कितें फुटबॉल बी न्ही ते फुटबॉल कशें न्ही हेवटेन मारले तेवटेन आतां पर्यंत हांव वेळ पर्यंत हांव तुजो म्हणटा तसो रात जाली सूर्य मावळ्ळो की हांव कोणाचो तो सांगू शकना आनी कितें मेळटा स्पेशल चा घेवन बसलेले थोडे जाली आनी हाडरे पात्रांक च्या आमी म्हापश्यान कांयच पळोवंक ना कांयच ना हे कशें फक्त अळमी कशी पावसान फुलतात पळय हे आतां गरमेनूय अळमी फुलोंक लागल्यात इतले तुका लोक सुद्दां सांगता बाजारांत लोक उलयतात पण असो प्रत्यक्ष कोण उलय म्हणशीत न्ही जाल्यार कोण उलयना ना आमी ना असं रे कित्याक तुका कांय टेन्शन ना पार्किंगाचें बी सामको कमळान गेला तूं कितल्याची जाय हां फ्रंट रो ताच्यो स्कीम बऱ्यो आसा जाल्यार आमी ते प्रोड्यूस आमच्या MP कडेन करतले बरें आसा तुमचें म्हणजे कितें जाल्यार कमळच फुलेल शुवर 100% 100% 400 पार 400 पार 399 न्ही 400 पार 400च्या वयर येस शुवर Hub Express Judgment 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. नमस्कार येवकार तुमकां आमी पावल्या म्हापशा मतदारसंघ येता उत्तर गोंय लोकसभा सिटांत आतां म्हापशा मतदारसंघाचें एक वैशिश्ट्य म्हणजे प्रत्येक फावटी हो मतदारसंघ भारतीय जनता पक्ष वटेन राविल्लो आसा फाटल्या फावटी पळयलें जाल्यार गिरीश चोडणकराक हांगा सायजेबल म्हळ्यार सुमार 9000 मतां पडली पूण ताचे परस चड 12000 मतां श्रीपाद नायकाक पडली आरजीपी एक फॅक्टर आसा हे फावटी आतां पळोवचें पडटलें हे फावटी म्हापसा मतदारसंघ कोणा बरोबर रावता आनी लोक कितें विचार करता कारण पयलींच्या आनी आतांच्या मदीं खूब फरक आसा भाजपाक हांगा कितलो नेट लावचो पडटलो काँग्रेस हांगा आपली आशिल्ली मार्जीन वाडोवंक शकतली काय आरजीपी आपली बेस हांगा तयार करूंक शकतली चला तर मेळुया प्रत्येकाक जे वाटेर मेळटले आनी तांकां विचारुया Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. सध्या मी पाविल्ले आसा म्हापशा दत्तवाडी आनी मेळटले अशा लोकांक जाणी म्हापशेचं पयलीं पासून डेव्हलपमेंट पळयलां आनी पयलीं पासून म्हापशेचें राजकारण पळयलां आनी उत्तर गोंयचें राजकारण पळयलां सो एक म्हणजे म्हापशेचे विशय कितें तें सांगा म्हणजे दिल्ली दरबारी आमी म्हणटा की आमच्या खासदारान विशय व्हरपा जाय म्हापशेचे खंयचे विशय तुमकां दिसता जेणे दिल्लीन रिप्रेझेंट जावचे म्हज्या हाचे प्रमाणे ऑलरेडी आमच्या MP जो आसा ताणें विशय हाताळिल्ले आसा आतां एडिशनल म्हापशाचे जे आसा ही मेन म्हणजे म्हापसा ज्या डेव्हलपमेंट जायत आसा ती सिस्टमॅटीक जाला ताचे परस आनीक सिस्टमॅटीक जावची म्हणजे नवी शहरां ज्या प्रमाणे जातात तशें म्हापसा आमचे म्हापसा म्हणटा हांगा की तुमकां पार्किंग मेळना रस्ते बारीक ताचे खातीर आवटसायड डेव्हलपमेंट करपाची स्कीम आमच्या MPन ती डेव्हलप करपाक जाय आनी मागीर ती प्रेजेंट करपाक जाय मिनी म्हापसा हय अशें म्हजी तुमचो एक डिमांड वोटर म्हणून बरोबर हाजे तुमी म्हापसा आतां इतले वर्सां पळयले म्हापसा जाणटे जाता काय म्हापसा भुरगे जाता न्ही म्हापसा जाणटे जाल्ले ते आतां परते भुरगे जाता जाणटे कोण आयले जाणटे पयले जाणटे जाल्ले म्हापसा हां आतां परते आमी यंग जे आतां हे आसा तांकां परतो इंट्रस्ट आयला बिकॉज ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिनारियो भाजपाचो म्हणटा तुमी भाजप येस भाजप इन द सेन्स न्यू जे गव्हर्मेंट आसा ते डेव्हलपमेंटाक प्रोत्साहन देत आसा डबल इंजीन तुमी डबल इंजीन वाले येस हाजे हांव डबल इंजीन वालो आसाच बट एट द सेम टायम वेर एवर डेव्हलपमेंट इज देर वी आर देर
हो रस्तो खंय वता फुडें? हो सारको स्मशान सेंट जेवियर्स कॉलेज आणि ताजे फुडें मागीर तो कनेक्ट जाला हांगा खंय सांग हां अंजुना अकाबी अंजुना न्ही शिवोली मोरची बीर त्या सायडीक येवटेन. तेवटेन पूण ओके 2-3 प्रश्न विचारता तुमकां, डोंट मायंड. ओके आमी गोवा न्यूज हबांतल्यान आयला ना धरता. गोवा न्यूज हबांतल्यान आयला. आतां सद्या पयलीं म्हणजे तुमी यू आर वर्किंग, यू आर रिटायर्ड, तुमी कितें? आय एम रिटायर्ड फ्रॉम एज अ सिनियर मॅनेजर फ्रॉम कॉर्पोरेशन बँक. अच्छा बँकिंग सेक्टरांतल्यान. बँकिंगाचे आं ओके. म्हणजे पयशे पयलीं कळयल्यार लोन बीन म्हाका तुमचे कडेन येवपाचें. अजुनूय आय एम ऑन द पॅनल. सो म्हापशेकारांची आर्थीक स्थिती कशी आसा? म्हापशेकारांची आर्थीक स्थिती इज क्वायट कम्फर्टेबल. यू कॅन सी फ्रॉम द मार्केट. हां या दे आर डुईंग गूड बिजनेस. बरें आसा न्ही. म्हणजे तांकां अशें म्हापसा इज अ मेन मार्केट न्ही. कित्यारसून कळटा तुमकां? लोन चड घेता, लोन कमी घेता? लोन चडशे लोक घेत ना चडशे. हां पयशे मेळटा आसा. दे हॅव रोलिंग कॅपिटल. दे हॅव कॅपिटल. अशें. पूण हें तुमकां वायट न्ही? बँकवाल्यांक लोन घेतले तितले बरें तितके लोकांनी. बरें. सो लोकांची आर्थीक स्थिती बरी असल्या बरी का? बरी आसा. म्हापशान सगळ्यांची चडशे सो बँकवाल्यांक आर्थीक स्थिती बरी असल्या बरी का? म्हापशान कितें आसा ना, हां म्हापशान देर आर मोर दॅन 100 बँक्स हां branches, 100 bank branches in Mapsa. All कॉमर्शियल. compared to all over India, being a small town, it is having more than 100 branches, including cooperative credit societies. कारण The हांगा number of deposits are more. People are having more money. Liquid cash is more. That is why State Bank is having more than 5,000 to 6,000 crores deposit. अच्छा. In म्हापशा Mapsa, in Corporation Bank now, Union Bank, it is having more than 600 to 700 crores. हो So there is no demand for the credit. म्हापशेकार पोशे लक्षात दवरा. डोंट अंडर एस्टिमेट म्हापशेकार. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। म्हापशेतून पयली पासून पळयला. म्हापशासून आमी पयल्या पासून पळयला. म्हणजे बाबूजी जेन्ना पयलो MLA आसा पळय तेन्ना पासून आमी तेजे फाटसून आसा. बाबूजीन खुबशी हांगा सुदारणा केल्ली आसा, पण अजुनूय सुदारणा जावंक जाय. तुमी म्हणटा अशें पार्किंगची वेवस्था सारकी नासतात. जाल्यार आमी आतां बाजारांत गेले तर पार्किंगचो खूबच प्रॉब्लेम आसा. ही जागा तशी आसा, मागीर कितें सुदारणा करता सो तेका सो ते म्हणजे जागा आमकां वाडयली ना. आतां तितून तेंच्यांनी करूंक जाय. खुबशी केल्ली आसा. तशें आमचे आतां श्रीपाद भाऊ तांकां सो आतां सगळे फाटीं निवडून येतलेच ते निवडून, पण तांकां सो म्हापशा तेंचेर मातशें लक्ष घालून न्ही. खुबशी सुदारणा जावपाचें. मेन उदकाचो प्रश्न आमकां खूब सतयता. उदक ना. उदक येयच ना म्हणटा सोप खाता. भाजपाच्या हातून म्हापशा उदक येना. तरी हांव सो भाजपचो आसा, पण उदक एकदां खूब कमी आसता. तरी आतां आमच्या जोस्पान खंय खंय तेणी आतां टाकी बांदता, कितें करता, म्हणजे सुदारणा करता. तशें बाबूसान आमकां सुदारणा केल्ली तशी जोस्वाय करता आनी तो फुडें सो हेजे फुडें करतलो. तर हे थोडे प्रश्न हांगा गोंयच्या विधानसभेन तशें वयरसो मांडूंक जाय की श्रीपाद भाऊ आमचो मांडटलो अशी म्हाका आशा दिसता. आनी तेणी करूंक जाय. 25 वर्सां मांडूं ना म्हणटा लोक, म्हणटा परफॉर्मन्स वायज. परफॉर्मन्स जाय म्हणजे कित्याक ही अशें म्हापशे सिटी जी आसा पळय ताका कितें विस्तार करता जाल्यार जागोच ल्हान जाता. खंयचेच आमकां हांगा हें जायना. वयता ते दोंगर कशें आनी बाकीचे अशें दुसरो शहर हें जाता. पूण आसा तेतून विस्तार केला ना असो न्हय. श्रीपाद भाऊ कित्याक हें मातशें 2-3 उतरां. श्रीपाद भाऊच कित्याक ना. श्रीपाद भाऊ कित्याक जाय, तो BJP इतक्या फावटी निवडून येयला तो आतां फुडें सुद्दां येवंक जाय तशें न्हय. तेणी कामां केल्या तेणी तसो प्रश्न उठयता तसो आतां आमचो आरोग्य मंत्री आसलो तेज्या बद्दल तेणी योगा बद्दल जावं बाकी बद्दल खूब तेणी हें केलां. भायल्या देशांत सुद्दां हें केलें आसा तेणी. पण तो येवंक जाय. तो आतां ताका थोडे प्रश्न ताका आमी मांडूंक जाय न्हय. मांडले सुद्दां कळचें ना ताका तें. वारें कोणाचें चल्लां सद्या? सध्या वारें BJPच. म्हापशानूय बी सगळी कडेन. लोक म्हणटा डेव्हलपमेंट जायना हांगा, रस्ते बारीक सारीक. रस्ते डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणजे कितें जाणा, कशें डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज गोईंग ऑन, जस्ट लायक सिवरेज इज गोईंग ऑन. यू हॅव टू डिग इट. अगेन नाव अंडरग्राउंड पॉवर इज देर. दे हॅव टू डिग इट. सो नॅचरली वन्स फॉर ऑल, वन्स दिस इज ओवर, दे विल डू इट रोड्स एवरीवेअर. दे विल टार द रोड. वॉट यू कॉल दॅट हॉट मिक्सिंग, एवरीथिंग इट विल बी डन. ओनली इट इज अ टायम फॅक्टर. दुसरें म्हणजे हांगा म्हणटा की श्रीपाद भाऊन काम करूना म्हणून ह्या फावटी मतां मारप ना. See, MP has to do a work not for individual person.
he has to do for the society as a whole, for the Goa state as a whole. He has provided what you call, basic necessity, that is what you call 108, 108. Ambulances. Ambulances he has provided. Then after Ayush Hospital, he was the main person to bring it in Pernam Taluka, Dargal. He has done many things. But what happens, people, individual satisfaction cannot be there. Individual has got more satisfaction. अच्छा, अपेक्षा वाटता लोकांच्या. अपेक्षा वाढली म्हणून people understand now who is what. And he is not a corrupt person. Counter Honda, 20 years of trust and performance. Counter Honda rides on. म्हापशान मनोहर पर्रीकरांचे हे जन्मस्थान. बाबूश जावन गेले, म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा जावन गेले, हांगा खुबशे लिडर जावन गेले, धरून खलप हांगचे. आनी म्हाका ते याद जाता थोडेच जाण, पूण खुबशे जाण म्हापशेचेच नाटेकार असो हें असो. पूण म्हापशा नंबर 1 कित्याक जायना? वॉट डू यू मीन नंबर 1? आतां सादें तुमचे फाटल्यानूच वळून पळयत न्ही तुमी, हो रस्तो आतां पळयत, कांय टायमार इतले ब्लॉकेज आसता की रस्तो एक प्रॉब्लेम जाला, मार्केट प्रॉब्लेम जाला, उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. दॅट्स वाय आय सेड बिफोर की हांगा न्यू एक्सटेंशन जावंक जाय. हें जावपाक खातीर पयलीं डेव्हलपमेंट प्लॅन आनी ह्या गोंया सरकारान व्हरून तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिवंक जाय आनी एप्रूव करून घेवंक जाय. हांगाच करून करून डेव्हलपमेंट नुस्तीच म्हापशान करून जायना. अरावंड जेन्ना डेव्हलपमेंट भायर वतली तेन्ना म्हापशां रिकामी जातलें न्ही, नाजाल्यार ही गर्दी वाडतच वतली. जाला कितें, म्हापशान आतां रस्ते अरून आसात, रहदारी वाडलेली आसात, लोकांक न्ही खूबसो त्रास जाल्लो आसा. झोपडपट्ट्यो, भंगार अड्डे हे वाडल्या कारणान थंय सगळी बुरशी एरिया जाल्लेली आसात, चोरयो जातात. कितें तेन्ना हेचेर सरकारान विचार करचो, हे मेन आसा. आनी इतलेंच हांव सांगूंक शकता. आनी ह्या फावटी कमळ फुलेल म्हणटा तुमी. BJP 100%. काँग्रेस कित्याक नाका? ना, काँग्रेस नाका अशें न्ही. काँग्रेसीन पळयले 60 वर्सां आमी काँग्रेसीन कितें केलां आनी आतां कितें जालां हें ऑटोमॅटीक इज पीपल हॅव रियलायज एंड मनानसून वता शिक्को मारपाक कमळाचेर मनांतल्यान. RGP कित्याक नाका? फुटबॉल बी न्ही, ते फुटबॉल कशें न्ही, हेवटेन मारले तेवटेन. आतां झाडू पळयली न्ही, झाडू वर्षे पयलीं दिशिल्ली सगळी क्लीन करतलो म्हटल्यार ताणें आपणाकूय क्लीन करून घेतलो ना, तोय परतो कोयर कसो सकयलूच पावलो. तुमी RGP बी सपोर्ट ना? उजो ना? सपोर्ट ना असो न्ही, ताणें आजून तोंडच उगडूंक ना न्ही. ते भोंवता खंय सगळी कडेन? खंय भोंवता? तुमचे कडेन येवना? ना. आयल्या मारतले? आयल्या ताची ज्यो स्कीम जर बऱ्यो आसात जाल्यार मारतले न्ही. ताच्यो स्कीम बऱ्यो आसा जाल्यार आमी ते प्रोड्यूस आमच्या MP कडेन करतले. बरें आसा तुमचे. म्हणजे कितें जाल्यार कमळ फुलेल. न्ही न्ही, सी कमळ कित्याक? ऑल्टरनेटीव ना. तुमी सांगात म्हाका, कोण भांगरा सारको हाडून मनीस कोण दवरा? झाडू आमी काय बरी, म्हणजे हांवें मारूंक ना, पूण म्हज्या घरांतली दोगांनी मारले. तेन्ना ह्या फावटी कोणा मारता खंय ती? ते विचार प्रत्येकाचे इंडिविज्युअल. तुमी तांकां कोणा मार म्हणटले? ना, आमी कोणाक ना, आमी स्वतंत्राचे. हांव म्हाका दिसता ताका मारतलो बरो. तुमी कमळार मारतले? कमळार अशें न्ही, मोदी गॅरंटी. मोदी कमळाच्या थ्रूच गॅरंटी येतली. कमळ हो ताचो सिंबॉल, बट आयडियोलॉजी इज मोदी. देर इज नो ऑल्टरनेटीव ॲट प्रेझेंट टू मोदी. तर फुडें वतल्यान लोकांक मेळटलें, जाणाजावन घेतले की म्हापशेकार सद्या कितें म्हणटा. म्हापशेकारांचो लिडर एक आशिल्ले ते म्हणजे मनोहर पर्रीकर. तांणी भाजपा म्हापशान रुजयली आनी तांच्या बरोबर आशिल्ले तांकां बाबूश म्हणून फामाद आसा ते म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा. हे दोगी सद्या ना, पूण तांच्या एबसेन्सान भाजपा म्हापशान कितें करता, जोशुआ कितलो म्हणसर तग मारूं शकला, हे जाणाजावन घेवपा खातीर आमी मेळटले. येयात आमचे बरोबर. आनी आमचे ट्रॅवल पार्टनर्स आसा जे विसरपाचे ना. काउंटर होंडा जांचो म्हापशानूय शोरूम आसा आनी हे ट्रॅवल पार्टनर्सा लागून आमी बायकाचेर वचत थंय भोंवपाक शकता.
आमी ज्या एरियेन आयिल्ले आसा त्या एरियेक गंगानगर म्हणटा आनी त्या एरियेंतल्या कांय लोकांक आमी मेळटले आनी जाणा जावन घेतले पल्स. कारण एक पल्स आसता तो सिटीन आसता आनी एक पल्स आसता तो सबअर्बन ऑफ दॅट सिटीन आसता. हांगा कितें लोक म्हणटा, हांगा लोकांची समस्या कितें ते जाणा जावन घेतले आनी उलयतले ह्या सिरिजान. सो अजून अजय पात्रांव, हाय रुपेश, कसो आसा? घट 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 2 मिनटां उलोवंक मेळटा? हय हय. ओके. ह्या एरियेक गंगानगर म्हणटा. हांगा गंगानगर कित्याक म्हणटा? गंगा बी काय रावना, काय ना. नांव कित्याक पडलें, कितें आयडिया आसा? ना तशें कांय आयडिया ना. इलेक्शनाचे वारे खंयच्यान व्हांवता? अशें वारें म्हणजे लोकांचो सपोर्ट आसा, पॉझिटीव आसा. कित्याक लोकांक जे वाटेन गरजेक लोकांनी आयिल्ले आसा, सरा कडेन आमचे गेल्ले आसा, तेंची चडशीं कामां जाल्लीं तुजो आसा. सर कोण तो पयलीं सांग? आमचो भाऊ श्रीपाद नाईक. तूं श्रीपाद भाऊचो कमळ फुलयल. हय हांगाय कमळ फुलयल. हय हय हय. श्रीपाद भाऊ मेळत ना म्हणटा लोकांक. ना ना गावता ते लोकांचे चडशे लोकांक दिसता, कित्याक गाडयांनी भोंवले लोकांक दिसता पळय मंत्री वयतात, पूण एक्चुअली आपल्या कामा खातीर तूं ताच्या दारार गेल्यार तो ऑलवेज तुज्या खातीर आसतलो. तूं मेळ्ळा? हय हय डेफिनेटली. आयज सकाळीं सुद्दां हांव मेळोन आयलो ताच्या कडेन. हय हय. सकाळीं मेळून हय आयला? हय हय. कितें म्हणटा? म्हाज्या फ्रेंडाक मातशें तें कितें तेजें एम्प्लॉयमेंटाचें कितें काम उरलेलें, सो ताका ही वॉज फ्रॉम द लो लेवल लायन, सो ही वॉज थिंकींग दॅट माय टायप ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू मीट दीस श्रीपाद नायक एन ऑल. ताका अशें दिसतालें की व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी वचून मेळपाचें ताचे कडेन, पण ना, तो ताका केन्ना मेळ्ळें जे वाटेन तो उलयलो ताचे कडेन ताका बरें दिसलें. सो हीज वर्क इज ऑल्सो डन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. घर घर में पंचामृता. म्हापशा प्रॉब्लेम आसा की रस्ते सारके ना म्हणटा, कळ्ळें? आनी मातशें हेल्मेट काडटा, हें हातीन धर तूं. रस्ते सारके ना म्हणटा. हांगा म्हणटा बाजारान गेल्यार पार्किंग करूंक मेळना. तुवें आतां येदी मोठी लांब गाडी घेतल्या, म्हाका 100% तूं बाजाराक घेवन वचचो ना. वयता, डिपेंड ऑन द इन केस म्हाका खबर आसा फ्रायडे इज अ मार्केट, सो दॅट टायम आय विल अवॉइड, अदरवायज आय गो. तुजें बरेंपण आसलें कोणा दुकानदारा कडेन मातसो आपल्या पार्किंग करून. सगळ्यात कडेन आतां एडजस्टमेंट करूंक तशें जावचें ना न्हू. सो हांगा डेव्हलपमेंट जावना म्हणटा म्हापशेचो. ताजेर कितें म्हणणें? प्रॉब्लम आसा, this market is not like other people. In Mapsa is like everything you get in one place. It's not like Panjim and Margao. So to accommodate so many people at one time and get it done, that is everything has to be balanced. सो तुका कांय टेन्शन ना पार्किंगाचें बी? सामको कमळान गेला तूं. कमळान वचोंक ना, बट हांवें जे एक्सपिरियन्स केला, लोकांक त्रास जातात, पूण एडजस्टमेंटूय करपाक जाय न्हू, सगळें तशें जावचें ना. आतां पणजे पार्किंग बांदल्या बिकॉज यू नो इट्स अ 24 hours लायफ. पीपल आर रोडा ऑल द टायम, गाडयो वचत येता वयता, सो पार्किंग गरज आसता तांकां. पूण हांगासर पळय आजचे 10-12 उपरांत कोण नासता, सो ओन्ली फॉर दॅट टायम यू नीड टू एडजस्ट. ओके. आमी आनीकूय युथांक मेळटले आनी जाणा जावन घेतले. सद्या आसा गंगानगर एरियेन की पल्स कितें आसा हांगा. मेन म्हणटा ती इलेक्शनाचे वारे चलता काय ना. तुजे कडेन उलयलें जाता? ओके राव, सावळेक येता तूं, मातशें सावळेक राव. इलेक्शन आसा हें जाणा काय ना तूं? हां, सो तुमी हांगा जे लोक आसा पळय न्ही, तांचे कडेन मत मागपाक आयलो समज उमेदवार, जाल्यार ती ताका कितें सांगतली? तुगे मत घालपा खातीर आमकां हें कर अशें म्हणून कितें करपा जाय अशें दिसता हांगा? हांगासर मेन म्हटल्यार रोड डेव्हलपमेंटाची खूब गरज आसा. कोणूय येतलो आनी वोट आपले घाल म्हणटलो जाल्यार ऑब्वियसली लोक विचारतले न्हू की तुमी आमच्या खातीर कितें करतले. तेन्ना ते सांगतले हें करतले तें करतले, मात खरें करतले की ना हेची गॅरंटी कोण घेता? तूं फर्स्ट टायम वोटर? हय, आतां हांव फर्स्ट टायम करतलें. फर्स्ट टायम करतलें. सो तुवें आतां ट्रेनींग घेतला कशें बटन दामप बी, खंय बटन दामप बी तो? हय. हां, काय तूं वचून कडकडटलें? ना 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 कडकड. शुअर? हय. कोण आयल्या कोण हांगा मतां मागपाक काय अजून पावूना? ना, अजून मेरेन तरी कोण पावोंक ना आमच्या तरी दारान. युथांक आनी कितें जाय? डिजिटल इंडिया तर आसात. हांव म्हणना की अशें कांयच ना, कित्याक आमचो एक प्रोजेक्टूय आसलेलो मिडिया रिसर्च. हांव जर्नलिजम करता ताचेर. तूं जर्नलिजम करता? ई गव्हर्नन्स वेबसायटचेर. सो आमकां गोंयान तरी आमी हें केलां
म्हटल्यार रिसर्च केला की जितल्यो वेबसायट आल्दोनाची आनी थिवीमची वेबसायट्स चलता की ना. सो तेतून आमकां घरान बसलेल्या जाग्यार सगळें जाता. मेन म्हटल्यार ई-गव्हर्नन्स वेबसायट्स यूज जाता. हय तेजेर रिसर्च केला हय. म्हणजे डिजिटल. आतां आमी क्वेश्चनेर रिसर्च आमचो चालू करपाची आहा म्हटल्यार लोकांक विचरून हां. की तांकां खबर आसा त्यो वेबसायटी की ना. आता सरकारी वेबसायटी काय आमदारान केल्यो? ई-गव्हर्नन्स पंचायत वेबसायट्स. पंचायती हय. वेबसायट चलता सगळो. अजून मेरेन थिवीम आनी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीची चलता. हां. मागीर आमी आतां आनी करपाक आहा रिसर्च. 2019 आमी जर आंकडे पळयले जाल्यार म्हापसा विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकेन श्रीपाद नायक हांकां 12,704 म्हणजे 12,704 मतां पडली. जाल्यार गिरीश चोडणकर जे काँग्रेसीचेर आयिल्ले तांकां 9,263 म्हणजे 9,263 मतां पडली. ह्या मतांचो फरक पळयलो जाल्यार सुमार 9, 10, 11, 12 म्हणजे सुमार 3,000 मतांचो फरक आशिल्लो. 3,000 लोकांनी भाजपा वटेन चड कौल दिल्लो. हे फावटी कितें करतले ते पळोवपाचें आसा. कारण हे फावटी आमी जेन्ना शूट करता तो म्हणसर तरी काँग्रेसीन आपलो उमेदवार जाहीर करूं ना. पुणून भाजपा वतीन श्रीपाद नायक आसा. RGP होय फॅक्टर आसा कारण मनोज परब उत्तरेंतल्यान राविल्ले आसा. आमी वचुया च्या पिवपाक. कारण जेन्ना च्या पिवपाक वता थंय लोक मेळटा आनी ते लोक उलयता तांचेय वॉयस घेवप गरजेचें आसता. आमी सद्या आसा एकता नगरान आनी लोकांक मेळटले आनी जाणा जावन घेतले म्हापशे कोणा वटेन आसा ते. हांगा बसले आता एक च्या दी. तुम्ही हांगचेच आनी हे एरियेक कितें म्हणटा? एकता नगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी. तुमकां रिकॉर्ड केला येता? हय करा. तुमी ऑलरेडी रिकॉर्डेड आसा. बरें बरें बरें. काय एकता नगर. एकता नगर कितें हांगा झगडी जायना? काय ना सगळें बरें आसा. एकता नगर नांव दवरला सगळें एकीकडे आहा. एकता नांव दवरला म्हूण झगडी जायना काय झगडी जायना म्हूण नांव दवरला? ना सगळें बरें आसा. एकता नगर खुबशे कडेन एकता नगर नांव दवरला की झगडी जाता. आमच्या हांगा सगळें बरें आसा. सद्या तरी कांय ना. आतां म्हाका हांगा 31 वर्सां कितें जाल्या. तुमी काम कितें करता? हांव रिटायर आसा. रिटायर कित्याक रिटायर जाले? गव्हर्मेंट गोवा हाऊसिंग बोर्डान काम. हावसिंग बोर्डान ही सगळी तुमचीच? हीच गेली आमची कॉलनी. हांगची कॉलनी. हांगा तेन्ना प्लॉट दिल्ले दिसतालो. ते प्लॉट दिल्ले आनी हे बांदून दिल्ले. हे बांदून दिल्ले. सवाय भितर गेल्ले आसतले. तेन्ना आशिल्लें न्हू. आतां मातशी रेट वाडली. म्हापशा म्हारग जाला? म्हापशा म्हारग तुमचे आतां हेन फुडें कशें जातलें. हय तशें. तेन्ना कशें आसलें आतां कशें जाता. परत जेन्ना फुडें कशें जातलें चलत आसा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी +F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. वारे कोणाचे चल्ला? वारे बीजेपीचे आसा. बीजेपी फाटली पळय आमी आंकडे घेवन बसलेले बीजेपीक चड पडलेली. अच्छा अच्छा. म्हापशान बीजेपीक पडली 12,700 आनी गिरीश चोडणकर 9,200 म्हणजे 9,000 लोक आसा अजून काँग्रेसीचे. तुमी 12,000 मदले आसता. हांगा कितें आहा तें आमी जें कितें आहा हांगा पळय तें मोदी सरकाराचें. मोदी सावंत सरकार बीजेपी. मोदी हांगा येवना केन्ना दिसता म्हापशा? ना म्हापसा येयला मोदी एकदां येयला. रॅली येयला बोडगिनीन येयला. बोडगिनी रॅली आमी बरे पयले वचून भरल्या फुडें सामको क्लोज व्यू. मोदी मोदी. तुम्ही मोदी. तुम्ही फ्रेंड दिसता दोघे जाणां. लागीं लागीं रावता. म्हापशा येता जाल्यार म्हणटा लोकांनी कार घेवन येवप ना स्कूटर घेवन येवप. ते सारकें आहा आनी ते मार्केट ल्हान आहा न्हू. लोक भरले. हेका लागून मातसो प्रॉब्लम जाता. लोक भरले. ताजो प्रॉब्लम आतां पयलीं एकूच वेळ येताले ना आतां 2 ना येता. उदका प्रॉब्लेम ना. ना अजिबात ना. आमी आयकले सकयल की उदका प्रॉब्लेम नो आयडिया म्हाका. हांगा एकता नगराचो जो प्रश्न आसा न्ही पयलीं एकूच वेळ येताले सकाळचे. आतां 2 वेळा येता सांज सकाळ. तुम्ही हावसिंग बोर्डान म्हणून तुम्ही स्वता हे करता डिपेंड करता. तशें आपली कॉलनी डिपेंड करता. काय ना तशें काय. आतां म्हाका रिटायर जावन 6 वर्सां जालीं. सो मोदीची वेव म्हणटा. हय. काँग्रेसीक मतां मारपा ना.
ताका तांचे तितलें व्हडलेंशें कांयच ना हांगा कितें चल्लां तितलें मोदी सरकार. हांगा 2 जाण कॅन्डिडेट म्हणटात काँग्रेसचे, एक BK आनी दुसरो कलम, दोगी म्हापशेचे. ताका तितलो कॉन्टॅक्ट ना. आमी कितें आतां कितले वर्सां तरी भोंवतूच वळखना. देव बरें करूं. हांगा कितें मेळटा थँक्यू स्पेशल? तुमकां. काय ना च्या घेवन बसलेले थंड जाली. आनी एक हाड रे पात्रांव च्या. नाका नाका नाका. आनी हीच गरम करून हाडना जाल्यार. च्या दी गरम दी. हय गरम च्या दी मातशी. म्हापशें शहर जशें उत्तर गोंयचें कॉमर्शियल कॅपिटल म्हणून जाणा जाता, तशें म्हापशा शहराकूय एक सांस्कृतीक वारसो आसा आनी तो वारसो जपलो ह्या वास्तून. आनी आमी त्या वास्तून वतले आनी जाणा जावन घेतले ह्या वारश्या विशयी आनी म्हापशेच्या ह्या सांस्कृतीक ठेवणी विशयी. आमी आयिल्ले आसा श्री हनुमान नाट्यगृह हांगा. श्री हनुमान नाट्यगृह हांगा कितलींशींच वर्सां, कितलींशींच नाटकां जालीं, कितलेशेच जे दिग्गज कलाकार आसात तांणी हांगा परफॉर्मन्स केले. सर देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हेच सगळ्यांत म्हत्वाचें ठिकाण सांस्कृतीक हेजे खातीर. सो एक थंय बसून उलयल्यार नो प्रॉब्लेम म्हाज्या खातीर. तुमी अशें हांगा आतां हांव धरतां हाजो इतिहास सांगा इन शॉर्ट. खंयच्या वर्सा सुरू जाल्ले नाट्य जालें? भाऊसाहेब बांदोडकरान 1965 हें घातलें, फावंडेशन घातलें हेचें. पयलीं हांगा माटो घालीत आनी नाटकां जायत. हांगा पयलीं माटो आशिल्लो. मल्लाचो माटो घालीत. मल्लाचो माटो घालीत आनी हांगा अशें खणी आसा सर आनी भितर खुर्च्यो घालीत आनी सायडीक आपले लोक बसका घालीत अशें हांगा. हय ती पयली आनी माटो घालीत. आनी हे 65ची गजाल. 1965 तेच्या पुर्वी 65च्या पयलीं. हय हय. आनी तेच्या नंतर घातलें. मागीर कितें जालें, भावाजान फावंडेशन घातलें पयलें 65. नंतर मागीर हळू स्टेज जाली पयली ही. नंतर मागीर आनी तेन्ना तितकेशे देवस्थानार पयशे नासले. कोणे गुणे दिले, कोणे शिमीट दिले म्हणून ते कोणे भिंत काडली, ही भिंत काडली. मागीर अशें करून ते हें थिएटर निर्माण जालें. तेन्ना संस्थे कडेन इतको पयसोय नासलो. आनी प्रत्येकान आपल्या ताकती प्रमाणे दिले. 1970 नवी कमिटी येऊ लागली. नये कोडे आपले प्रयत्न केले. नंतर हे कंप्लीट जवळ जवळ हय श्यामसुंदर मिशाळ अध्यक्ष आसलो. त्या टायमार वयर हें घातलें बसा पत्रे भितर. त्या टायमार हांव कमिटीन आसलो, म्हणजे 1980 सालान. 1980 बसा तुमी. सो नंतर म्हाका हळू लोकांनी देणगी वाडल्यो, भक्तगण वाडले आनी तेंच्यांनी हळू म्हणजे काम जालें. म्हणजे ते पयलीं पयशे ना जाल्यार प्रोविजन करना जाल्यार प्रोविजन केलें जाल्यार आमी एसी करतले आसले. एसीचे कोणाक हें ना खबर ना आनी आमचे 65 समजा तुमकां बांदता इल्ले बांदता हें करता. ते थोड्या वर्सान मागीर हळू कान मागीर भक्तगण वाडले, हें जावं लागलें आनी इतक्यान ते थिएटर हे जवळ जवळ 1985-86 कंप्लीट जाला. कंप्लीट हेच खुर्च्यो तेन्ना ना, खुर्च्यो 2-3 फावटी चेंज केल्यात. ह्यो केन्ना घातल्यो? ह्यो जवळ जवळ म्हाका एक 10 वर्सां जालीं. पयल्यो घातल्यो आमी पयलीं भाड्याच्यो हाडून घालीत. भाड्याच्यो घालीत. प्लास्टीकच्यो? प्लास्टीक ना, लोखणाच्यो आसल्यो. महाबळेश्वर मणेरकर आसलो पळय नाट्यलंकार मंडळ, तेज्या कडल्यान हाडीत. तेन्ना मागीर आमी कितें केलें, आमी हाडल्यो आमच्यो. तो आतां हांगा कोणी नाटकां केली ती सांगा. नाटकां हे पळय, आतां हांव 1908 पासून हांगा काम करता. म्हाका आतां 53-54 वर्सां जालीं. स्टार्टींग पयलो म्हणजे हांगासर पळय मनोहर सावकार, गजानन भरतू, मागीर मोतीलाल बांदेकार, श्यामसुंदर नेवगी, गोविंद हिरवे, मागीर शंकरलाल शिरसाट, नंतर मनोहर सावकाराचो बाब विनोद सावकार, धावस्कार, विनोद धावस्कार, हे पयले पयच्यान. तेज्या पयलीं आसले जाणटे, करपे म्हणून आसले, शिरसाट आसले. पूण तुमच्या यादीक ना? शिरसाट म्हणून ते शिरसाट, करपे, नाटेकर ते पयले आसले. तेच्या नंतर मागीर म्हणजे म्हाज्या हांव येयल्या काय ना तेन्ना
गुरुदास नाटेकर, नंतर आमचं जयपाल नाटेकर, रुद्रेश्वर नाटेकर यांच्यांनी हळूहळू म्हणजे 5 नाटकां जातात. पहिले, दुसरे, तिसरे, चौथे, 5व्या दिसा हनुमान जयंती, त्या दिसा पालखी आसता. ती पालखी हरशी भाड्याकूय दिता आसता तुमी? हय भाड्याक दितात. कितें आसता जेन्ना जे थिएटर कंप्लीट जालें काय ना तेन्ना पासून आमी भाड्याक दिवपाक तियात्राक नाटकाक बी दिवं लागले. हांगा नाटकां आतां लास्ट नाटक केन्ना जाल्लें हांगा? खंयचे? मराठी हांगा ह्या हितून आतां हालींच जाल्ले रे हेचे ते म्हाज्या लक्षांत मराठी जाल्ले. मराठी नाटक जाल्लेले. फूल आसता? हाऊसफुल आसता? मी नथुराम बोलतोय. हां ते लास्ट नाटक जाला हांगा. मी नथुराम बोल. हे कालच्या फेब्रुवारीन काय केन्ना जाला. तियात्रां आठवडे असतात. तुम्ही केला नाटकान? हांव तेच सांगता तुका. हांव जवळ जवळ 1968 पासून नाटकाक सुरवात केल्या विदाउट एनी गॅप. अच्छा. खंयच्यो भुमिका केल्या तुमी? म्हाका दुर्वा येडीन सुभाष केला हांवें. हां मागीर तुका सांगतो हेचेर तुका दाखयतालो म्हाका तुका एक म्हणजे पटकन लक्षांत हेचेर आहा पळय. ऐतिहासीक केला काय सामाजीक नाटकां केल्या? जास्ती सामाजीक. ऐतिहासीक ना, सामाजीक म्हणजे जास्त हें आसलें. ऐतिहासीक मातशे हय तितकें आमकां तेन्ना आसलें हांवें तेन्ना हें डायलॉग पाठ बी करपाक त्रास ऐतिहासीक. शिमे व्हरून परत केला हांवें. रुद्रेश्वर नाटेकारान एक केल्लेलें पळय तेन्ना म्हाका खबर आसली दुर्वाची जोडी सुभाष. हांगा खून जाला कोंकणी नाटक. डार्लिंग डार्लिंग शिकार पंत. नंतर काशीदादा चंद्र, अण्णा, जाणटा अजाणटा, कोणा तरी आयज इथं डॉक्टरची भुमिका केल्लेली. अशें जवळ जवळ 51 वर्सां तेन्ना भुरगे येता नाटकां पळोवपाक? आसता म्हणजे 2-3 वाडे. पयलीं नाटक लोक ह्या सगळ्या गांवांतून जेन्ना हे TV नासले, बाकीचे कांय नासलें न्हू, हेच नाटकच तितके एंटरटेनमेंट आसलें. नाजाल्यार आनी कांय नासलें न्हू. दाखले लोक खेड्या गांवांतून सायडीचे येत. आनी तेन्ना कितें आसलें ते तो टायम न्हू हांकां सेपरात, बाकी लोकांक सेपरात अशें तेन्ना ते आसलें. आतां तुमी सेपरेट केलाय? कितें ना चड पयशे दिवपी मनशाक वयर, ना ना हां कमी पयशे दिवपी मनशाक तशें वयर. कांय ना. तशें हांगा तशें भेदभाव तर नाका. इवन ही तिकेट सवाय काय ती तिकेट सवाय? ती सवाय न्हू वयली. नाटकाक फाटली सवाय, पिक्चराक फाटली म्हारग. पिक्चर जास्ती हांगा जायना तितकी. न्ही हरशीं म्हणटा. हय पिक्चरां म्हाका व्हडलीशी म्हाज्या हेच्या प्रमाणे व्हडलीशी जायना. जायना. नाटकां नाटकाक फुडलो बसता तो महत्वाचो. म्युजीक प्रोग्राम नाटक ही जास्ती. थंयच्यान येता ती म्हारग सवाय 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 सवाय. एक पयली लायन आसा ती तांकां हेका आसता कोणाक मान्यवरांक आसता. एकूच लायन म्हणजे कमिटीचे मेंबर आनी कोण तांकां थोडे पुलिसी तांकां ते पयल्या पासून दिल्ले आहा ते दितात. मामलेदार ऑफिसाक सद्या आमी F लायनीन बसला. EF बसला. आनी ते कोण ते सामको कमी तिकेट दिवपी. तेका जनरल ती 3 रुपया म्हणजे 10 रुपयाची 5 रुपया तिकेट तशी. थंयच्यान दिसता नाटक? हय दिसता नाटक. पळया दिसता काय म्हणून. म्हाका आमकां तिकेट खिडकी बी दाखया. आमी नाटकाक गेल्या पूण नाटकी ती तिकेट खिडकींतल्यान कशें भायर दिसता तें पळोवन आसा. तुमी तें दाखोवं शकता जाल्यार बरें जाता. हे आतां लास्ट लायनीन बसल्यार नाटक दिसना सारकें. बरें पयसच्यान नाटक पळोवचें पडलें. ना नाटक सगळें दिसते पण फक्त कितें आवाजाचो प्रॉब्लेम जालें तितलोच. हय बाकी नाटक सगळें कडेन दिसता. आनी हेजी खिडकी तिकेटीची खिडकी ही तिकेटीची खिडकी. ओके भितर आयला आतां? भितर आयला जाता? कशें दिसता तें पळोवया तिकेटीचे खिडकीत. कितल्याची जाय? हां फ्रंट रो. फ्रंट रो कितले पडटा हरशी? हां तियात्राक 100 हांगच्यान डायरेक्ट आयलो टिकेट काडली. डायरेक्ट आयली टिकेट काडली. तर ही आशिल्ली वास्तू म्हापशेचो सांस्कृतीक वारसो जपपी. हांगा जाली नाटकां वर्सान वर्सांनी दशकांनी जाल्यार शतकां पयलीं पासून हांगा नाटकां चल्ल्या आनी कलेक जोपासना मेळटा. आतां फुडें वचून उलयतले आमी राजकारणा विशीं. ह्या वास्तूंतल्यान भायर उलयल्या उपरांतूच आमी राजकारणा विशीं उलयतले, कारण जेन्ना कला आसता तेन्ना आमी राजकारण मदीं हाडिना. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है।
संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. प्रत्येक शहरान एक अशी गजाल आसता जाका लागून ते शहर फामाद आसता. आणि म्हापशा कित्याक फामाद जाल्यार म्हापशेचें मार्केट, म्हापशेच्या बाजाराक लागून म्हापशा फामाद. आणि बार्देसचे प्रत्येक गांवांतले लोक म्हापशा आयले जाल्यार मार्केटान येताच येता. म्हापशेच्या मार्केटान आयले की एक वस्त सगळ्यांनी पळोवपाची म्हटल्यार ती मुर्ती. कोणी म्हणटा शकुंतले कडेन. आतां शकुंतला कोण ही जाणाजण जावपा जाय जाल्यार तुमी येवचें पडटलें म्हापशेच्या मार्केटान. ना रे पात्रांव? कशें दिले रे? 500 रुपये डझन. खूप बरे खंयच्यान हाडले तुवें? तू केन्ना राव? तुजे पयलीं सांग, केन्नाच्यान हांगा बसता तूं मार्केटान? खूप दीस, खूब वर्सां जालीं. 8 दीस. हांगा नवीन आयला तूं? ना, वर्सान वर्स? म्हणजे 45 वर्स जाली हांगा. 40 वर्स जाली. ह्या फावटी आंबे ना म्हणटा लोक. थोडे थोडे कमी आसा? कमी आहा. कित्याक म्हणून? थंडी पडना खंय? देवाच्या एक झाडाचे फळ कशें. तूं खंयचो हरशी? आमी कर्नाटकचे. आनी हांगा 45 वर्सां आसा? 40 वर्स. रावता खंय? कुर्ली. मत खंय? कुर्ली. खोर्ले? कुर्ली. मत बीत हांगाच आसा तुगेलें? हाजेर. आतां डझन कशें दिले? 500 रुपये दिले. 500 रुपया डझन. आंबे का हे आमल्यो? आंबे आपूस हापूस आंबे बरे आहा, खूप गोड आहा. म्हापशा डेव्हलपमेंट जाला काय जावना? म्हापशान म्हणटा ते झिरो डेव्हलपमेंट आसा. काय जावना? कांयच जावना. आतां आमी 25 वर्सां जालीं पयलीं आमदार जाल्लो तो, आनी आतां तेजो चेडो जाला तेजे. पण दुर्दर्शा म्हणजे कितें आहा, तुमकां डेव्हलपमेंट दिसतलें ना न्ही. डेव्हलपमेंट हे पळय हे तुमच्या फुड्यान आसा पळय तें डेव्हलपमेंट. 30 वर्सान हेच डेव्हलपमेंट. आनी कांयच ना. हेच्या पयलीं कडेन एक खंयसर नवीन कितें प्रोजेक्ट येयल्लो हाका सांगचो आमकां की म्हाकाच जाली आतां हांगासर आतां 52 वर्सां हे चालू आहा. पण आमकां हितूर 30 वर्सां बरोशीत, पण आमी म्हापशान कांयच पळोवंक ना, कांयच ना. वारें इतले जावन सुद्दां वारें कशें आहा? वारें आमचे लोक जाल्यार पयलीं पिशे. इवन बाजारांतले तुका लोक सुद्दां सांगता बाजारांतले उलयतात, पण असो प्रत्यक्ष कोण उलय म्हणशीत न्ही जाल्यार कोण उलयना. ना आमी ना असो रे कित्याक कोणाक भियेता तुमी? अरे तुमकां डेव्हलपमेंटूय ना म्हणटा तुमी आनी उलोवपाकूय तुमी फाटीं सरतात. कशें जातलें सांग? फाल्यां कालचें आतां एक उदाहरण बी मागीर कट करा नाका. आयज मायकल लोबोन हांव उदाहरण दिता. तेणें आयज आमी पयलीं बागान वयताले, कलांगूट वयताले, आतांय वयता. पण आतांचें डेव्हलपमेंट आनी पयलींचें कितें फरक आसा भितर? जमीन आसमानचो फरक. आनी हांगासर कांयच ना. तो येयलो आमच्या म्हापशा येयलो, बोडगेश्वर टेम्पला कडेन येयलो तिजी बॉर्डर, आनी थंयच्यान हांगासर पयशे आयले झिरो डेव्हलपमेंट. कोणाचे बाबड्यांचे थंय माण आसले ते सुद्दां काडले की डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून. कांयच ना, झिरो डेव्हलपमेंट. अशें दुर्दैव आमचे रडोंक येता आमकां. फक्त एक तो दाखयता हत्तीचें गार्डन, तें आमच्या जाणट्यांनी पयल्लें आसा पळय तें आहा, आनी ते फुलाचे तेच दाखयता तो. आनी हेज्या पयलीं कडेन कितें आहा? हें वयता थंयसर रस्ते फोडलेले आहा, तो केन्ना चलोन भोंवना. ताका खबर आसा केन्ना खंय म्हापशा सुरू जाला खंय सोंपला. जोस्वाचें उलयता हांव. दॅट इज नॉट अ मायकल लोबो. श्रीपाद नायकाचें उलयना. श्रीपाद नायक तो हांगा केन्ना येयला? तो 5 वर्सान दिसता लोकांक. आपूण आतां तो सांगता आपले लास्ट म्हणटा. तुजें लास्टूच ये. आनी हेजे हय आतां तूं येतलो म्हणून गॅरंटी ना. आमी मतां कोणा मारो? मतां आतां लोकांनी विचार करचो की आमकां कोण डेव्हलपमेंट पार्लमेंटान कोण आमचे विशय मांडटा तेका तुमी हाडूंक जाय निवडून. फुटबॉलवालो म्हणटा आपूण म्हणटा फुटबॉलवालो आतां तेजे कशी कितें गेम तो सांगता एक. आतां ते दिसा तो बाजारान येयलो, आमच्या बाजारान तेंच्यांनी हांगले फुलांवाल्यांचो तेंचो कितें केलो म्हणून तेज्या फुडें गेलो आवाजूच ना तेजो. हे कशें फक्त अळमी कशी पावसान फुलतात पळय हे आतां गरमेनूय अळमी फुलोंक लागल्यान. अशी परिस्थिती जाल्या लोकांची. काँग्रेसचे 2 सध्या उमेदवार दिसता म्हणजे आतां शूट करता म्हणसर ते खबर ना केन्ना टिकेटी मेळटल्यो. एक कलब, दुसरो विजय भिके. दोगी म्हापशेकार आमचे. सो म्हापशेकार काँग्रेसी वटेन वतले म्हणटा तुमी? आतां एक्चुली कसो आहा, भिके एक भाग हेका रावल्लो तो, लोकसभेक रावल्लो तो, नो डावट. आतां हेका म्हणटा पळय लोकसभेक विधानसभेक लोकसभेक आतां रावता म्हणटा पळय नो डावट आसा. पूण खलपाक कितें आहा, खलपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा. तो एक खासदार म्हणून येयल्लो आसा आनी तेणें कायदा मंत्री म्हणून एक
पद भोगलेलं आहा थंयसर आनी तेजे थंयसर मातसो होल्ड आसा ते म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे की तेका तिकेट दिवपाची रमाकांत कलपाक तिकेट दिवपाची कलपाक तिकेट दिल्यार म्हापशेकार येतले म्हापशेकार येतले म्हणजे आतां म्हापशा आमचे कशें आहा हांगासले लोक केन्ना कितें करीत तें सांगून वचो आतां पर्यंत हांव वेळ पर्यंत हांव तुजो म्हणटा जसो रात जाली सूर्य मावळो की हांव कोणाचो तो सांगू शकना ही परिस्थिती म्हापशाची ही परिस्थिती आहा वास्तव कित्याक हे आमचे कोणे तरी म्हटलेलं आहा म्हापशाचे लोक अजब गोंयचे लोक म्हटले गोंयचे लोक ते हा तसे सारखे म्हापशाचे लोक ते तीच म्हण आसा तेका म्हापशाचे लोक आतां हांव तुज्या वांगडा असो क्रावड घेवन भोंवता हांव समज रावलो अरे फाल्यां पयशे जाल्यार भितरले अर्दी मातां म्हाका ना हांवूच चिंतूंक पडटलो की अरे हे लोक गेले तरी खंय म्हाजे म्हापशेकारांक कशें पोटोवप सांग पळय म्हापशेकारांक पोटोवपाची गरजूच ना म्हापशेकार एक्चुली खरें हुशार आसा पूण कित्याक भोटेपणा करता आनी कोणाच्या भंयान करता तें हांव नको म्हापशेकारांक म्हापशाचें एक तुका एक उदाहरण दिता म्हापशान कितें घडटा पळय तें आख्ख्या आमच्या हेका आमच्या एरियेक हें जाता पण हांगासर कितें जाता हांगा लोक सगळे मेंगे रावतात काय उलोवूच कोण तोंडूच उगडूंक सोदिनात मरे आतां बाजार ते दिसा बाजारांतले विचारले धूळ म्हटलें ही मायन जाल्या हय रे तेणें सांगलां म्हणटा अरे केन्ना 8 दीस जाले आतां 20 दीस जाले 25 दीस जाले आसता तरी लोक धूळ खाता पूण सांगतात पळय मरे हात म्हणटा धूळ उलोवपाक कोण येनात न्ही खाया धूळ तुमकां हें जालां मात जाला तुमकां संवय जाल्या ही आमकां ही हांव बाजारकार मांडना काय पण म्हाका दिसता हांव गोंयकार खूद म्हापशेकार आमकां ही दुर्दैवी पळोवपाचें पडटा फुडें आमच्या भुरग्यांक कितें आमी आतां हें पळयलें आमच्या भुरग्यांक आमी कितें सांगतले तो म्हणटलो भुरगो तुवें कितें केलें तेन्ना म्हाजो चेडो म्हाका विचारतलो तुमी तेन्ना कांय करूंक ना मरे आमकां ही परिस्थिती पळय म्हणून हांव सांगता गोंयकारांक हांव म्हाजी एक विनंती आहा म्हापशेकारांक आरे उठान आतां न्हिदो नाका खूब न्हिदले आतां 25-30 वर्सां आमी न्हिदले आनीक न्हिदो नाका उठा आनी कोणाक एक बरो प्रतिनिधी हाडा की आमचे म्हापशा डेव्हलपमेंट जाता कोणूय भायलो लोक येयले की म्हणटा हांव केन्ना कोण येयलो जाल्यार विचारता म्हाकाय ती एक उमेद आसा अरे म्हापशान कितें तुमी पळयलें कांय ना म्हणटा तो आसा तेंच मरे म्हणटा वयल्यान पाड पडला म्हणटा पळय ही दुर्दर्शन आनी आमचे व्हडले व्हडले मिडियाचेर दाखयतात हें केलां तें कांय करूंक ना झिरो डेव्हलपमेंट आहा आनी हांव तर सांगता हे BJPन जाल्यार कांयच करूंक ना साटी तोक सांगता की BJPन झिरो डेव्हलपमेंट केला कांयच करूंक ना फक्त हे भुलभुलया मताच्या वेळार तुमकां हे दिता तें दिता आनी लोक आमचे तितूरच फसतात कितें खबर ही आतां गॅरंटेड लोकांक आतां गॅरंटी हांगासर मनशाची उरल्या तशी न्ही तूं कितले वर्सां जाले हांगा हें करता 28 ह्याच जाग्याचेर हय ह्याच जाग्याचेर प्रॉपर गोंयकार म्हापशा बदलला काय म्हापशा बदलो ना म्हापशा बदलू ना पण आसा तें बरें आहा हे बरें आहा सगळें आसा तें बरें आहा एक प्रॉब्लम्स केन्ना सॉल्व काय जावची ना एक प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार दुसरो येताच ह्याच प्रॉब्लेम आसा ते बरें हेच प्रॉब्लम आहा ते बरें आनीक जर जाय दुसरें गव्हर्मेंट येवन आनी त्रास हे तरी वळखीचे प्रॉब्लेम न्ही आनी मातशें सोंसू येता सोंसता तूं सोंसू येता न्ही बरें ह्या आतां ही कशी तोडपा मेळना चोर आहा तो कसोय तोडटलो तुका तोडपाक कळटा ना ही खंयच्यान हाडटा तूं हो आमचो होलसेल कोण डिस्ट्रिब्युटर आहा पळय तो हाडून दिता आनी तूं आतां इतलीं वर्सां लोकूच विकता लॉटरी विकतालो लॉटरीचेर कमिशन कमी जालें म्हणून लॉटरी कमी केल्यो आनी लॉक जालें गोवा लॉटरी येताली ती बी बंद जाली गोवा लॉटरी बंद जाली आतां इलेक्शनाचे वारे खंय पावला सांग आमची BJP न्ही कमळ फुलयेल भाऊ हय तर भाऊ म्हणटा खूब वर्सां जालीं येता वाज आयलो म्हणटा लोक भाऊ मनीस बरो कॅन्डिडेटूय बरो आहा मनीसूय बरो आहा पार्टीय बरी आहा भाऊ काम करना म्हणटा ना तशें कांय ना करता तर कमळ फुलयेल शुवर 100% 400 पार 400 पार 399 न्ही 400 पार 400च्या वयर येस शुवर
म्हापसा मतदारसंघान सध्या तरी अशें दिसता की हांगा भाजपाचें वारें आसा. काँग्रेसीन कॅन्डिडेट आपलो एनावन्स करूना आनी RGPचें वारें मातशें आसा. पूण प्रामुख्यान पळयत जाल्यार हांगा भारतीय जनता पक्षा वटेन कौल दिसता. फाटल्या इलेक्शनाक जशी मतां पडिल्ली तशीच मतां हे फावटी पडटली अशी आशा दिसता. आतां काँग्रेसीचो वांटो आसा तो खंय वतलो आनी कोणा वटेन वतलो हाजेर सगळ्यांचें लक्ष जावन आसा. आमी तुमच्या मुखार हाडली ही कार्यावळ हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024. आमचे ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा कवटो होंडा. पळयत रावा.